नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हापशा पेट्रोल पंपाचेर आंतरराज्य प्रवासी बशीक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो. सुदैवान बस चालक आनी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांनी उजो हाडलो नियंत्रणात. एफडीएन घातली दर्या देगेवयल्या दुकानांचेर धाड. एका रेस्टॉरंटाक बंद उडोवपाचो दिला आदेश, जाल्यार हेर दुकानांक सगळे नेम पाळपाचें केलां आवाहन. पुलीस कार्ड आनी हेर फावो ती कागदपत्रां नाशिल्ल्यान दिवचल पुलिशेन 35 कामगारांक केली अटक. कोंबिंग ऑपरेशना खाला कामगारांक घेतिल्ले ताब्यात. मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ, जाल्यार बाबू कवळेकराक केला कला अकादमीचो अध्यक्ष. वेगवेगळी खाती आनी महामंडळांचेर सरकारान केली 9 जाणांची नियुक्ती. दोनापावला दरोडो प्रकरणात 7 म्हयन्यांनी पणजे पुलिशेक मेळ्ळी लीड. पणजे पुलिशेन एकल्याक केला अटक. न्यायालयान सुनायला 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त. म्हजे घर येवजणेक विरोध करपी विरोधकूच वाडटात. येवजणेचे अर्ज मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विरोधकांक काडले उजरावन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. म्हापशा पेट्रोल पंपाचेर आंतरराज्य प्रवासी बशीक उजो लागपाची घडणूक घडली. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ले अशें कळटा. बस चालक आनी पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांनी वेळाचेर हो उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना. गाड़ी ऑटोमेटिक लगा पेट्रोल डालने के लिए आए थे तो भाई की डीजल गाड़ी डीजल होता ना हम लोग डीजल डालने के लिए आए थे. वो ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के टाइम पे गाड़ी रुका था. मैं स्टार्ट किया तो अंगार लगा. इधर ही लगा था. इधर ही लगा. इंजन में लगा था. इंजन में लगा. अच्छा, किसी को कुछ लगा वगैरह? किसको कुछ नहीं. पैसेंजर थे गाड़ी में? पैसेंजर नहीं थे. अभी पिकअप करा था मैं. अच्छा, जस्ट पिकअप करा था. मैं अकेला इधर था, सब लोग नीचे थे. गोवा टू आनंदपुर आंध्रा जा रही थी. इंजन अंदर से लगा सर. इधर पूरा अंदर बाहर आ रहा था. इधर आग लगी थी. गाड़ी रनिंग तो है ना. रनिंग डेली का गाड़ी रनिंग है. ओके. अब चलाते इधर से आग लगी. ऑटोमेटिक ऐसा ही पता नहीं चला हमारे को. कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे हाथ में. पहली बार है. हाँ, पहली बार. 14-15 साल सर्विस सर मेरा बस में. अच्छा, पहली बार हुआ तो बात. अरे शॉर्ट सर्किट झाले. इसका कट करून का पडलं म्हणून मी ढकललेलं पटकन. ओके, शॉर्ट सर्किट झाले. वेगवेगळी खाती आनी महामंडळाचेर सरकारान आमदार आनी आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या. कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ, जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराक कला अकादमीचो अध्यक्ष केला. तशेंच संकल्प आमोणकराक सांडपाणी जाल्यार केदार नायकाक पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष केला. वेगवेगळी सरकारी खाती आनी महामंडळांचेर सरकारान आमदार आनी आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ, जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराक कला अकादमीचे अध्यक्षपद दिला. आदलो कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेराक कायदो खात्याचो अध्यक्ष केला. आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांकां SC, OBC आनी वित्त महामंडळ दिला. दयानंद सोपटे कडेन बालभवनाचो कारभार दिला. तशेंच कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाजाक खादी ग्रामोद्योगाचो अध्यक्ष आनी सर्वानंद भगताक उपाध्यक्ष केला. तेच बराबर गोंय शिक्षणीक उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदार गोविंद पर्वतकार हांची नेमणूक केल्या. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां मंत्रीपद दिल्या उपरांत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हे दोगूय जाण मंत्रीपदाचे दावेदार आशिल्ले. मात ह्या दोगांयकूय महामंडळाचेरूच निबायले काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाता. उरता प्रस्न रवी नायकाच्या मंत्रीपदाचो. रवी कडेन नागरी पुरवण आनी शेतकी ही 2 म्हत्वाची खाती आशिल्ली. आता हे मंत्रीपद कोणाक मेळटले काय ताचे कडेन लोकांची नदर लागून उरल्या. रवी नायकाच्या निमण्या संस्कारा वेळार ताचे मंत्रीपद चलो रितेशाक दिवचे म्हणून बहुजन समाज आनी मोगोपाचो सूर आशिल्लो. देखून भाजपा सरकार बहुजन समाज आनी युतीत वांटेकार आशिल्ल्या मोगोपाचे मत विचारात घेवन रितेशाक थेट मंत्री करतले काय हेवूय पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
दोनापावला दरोडो प्रकरणात 7 महिन्यांनी पणजे पुलिशेक लीड मेळ्ळी. या प्रकरणात मूळचो यूपीचो पूण सध्या कलांगूट राबितो करून आशिल्ल्या मोहम्मद अलीक पणजे पुलिशेन अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयभर गाजिल्ल्या दोनापावलाच्या हाय प्रोफायल दरोडा प्रकरणात पणजे पुलिशेन मोहम्मद उली ह्या दुबाविताक अटक केल्या. ताका कोर्टात हजर केले उपरांत कोर्टान ताका 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पुलिसांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोहम्मद मूळ यूपीचो पूण सद्याक तो कळंगूट रावतालो खंय. या दरोडा प्रकरणात जो मुख्य दुबावित आसा ताचे कडेन मोहम्मदाचो लागींचो संबंध आसा. देखून या प्रकरणात मोहम्मदाकडल्यान महत्वाची म्हायती आनी पुरावे पुलिशेक मेळपाक शकतात. एप्रिलात दोनापावला नागाळी हिल्स वाठारांत 4 ते 5 चोरांनी धेंपो फामिलीच्या घराचेर दरोडो घाल्लो. मध्यान राती आर्मां घेवन आयिल्ल्या चोरांनी जयप्रकाश आनी पद्मिनी धेंपो ह्या दोगांकूय बेडाक बांदून तांच्या बंगल्यात चोरी केल्ली. बंगल्याच्या गेटीर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक मारपेट करून चोर भितर सरिल्ले. सकाळी घरकामाक येवपी बायल जेन्ना बंगल्यात आयली तेन्ना तिणें बेडार बांदून घाल्ल्या दोगांकूय सोडिल्ली आनी उपरांत हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्ली. सध्या आमी आसात पणजे पुलीस स्टेशनाचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार 20 एप्रिलाक दोनापावला हांगासर एक दरोडो जाल्लो आनी हो दरोडो जो आसा तो धेंपो विस्ता हातून जाल्लो आनी ताचोच एक एक्यूज जो आसा तो पणजे पुलिसांनी आयज ताका धरला. आमी जर पळयलें जाल्यार 7 म्हयन्या उपरांत पुलिसांक एक एक्यूज मेळ्ळा आनी अशें म्हटलें वयता की ह्याच एक्यूजान तांकां सगळ्यांक म्हणजे हेल्प केलेली आनी ह्या एक्यूजाचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार मोहम्मद अली आनी हो उत्तर प्रदेशाचो आसा, मूळ रावपी उत्तर प्रदेशाचो आनी आतां सध्या तो कलंगूट हांगासर रावतालो अशी म्हायती आमकां मेळटा. जाल्यार हो जो एक्यूज आसा ताका JMFC ह्या कोर्टान ताका 5 दिसांची म्हणजे कस्टडी केलेली सुद्दां आमकां आतां आयकुपाक येता. जाल्यार पुलिसांची फुडली जी म्हणजे कारवाई आसा ती चालूच आसा आनी आयज ह्या एक्यूजाक धरपाक 7 म्हयन्या उपरांत धरपाक पुलिसांक यश आयिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी विधानसभेत म्हजें घर येवजणेक विरोध केल्लो. आतां हेच विरोध करपीच म्हजें घर येवजणेच्या फॉर्माचे वापर करतात आनी वांटप करतात अशी खर टिका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. परवरे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जाचे वांटप कार्यावळीर मुख्यमंत्र्यान हें विधान केलें. घरां मोडपाची तांकां पळयला आसतलें तुमी विधानसभेत कशा पद्दतीन विरोध करताले पळय न्ही तांकां घरां मोडपाची आसा. तांकां जाय जाल्यार सांगात ज्यांच्यानी विरोध केलो. अरे हांवें सांगलें विधानसभेत आयका म्हजें म्हणून. रातचे 11 सांगलें अरे म्हजें घर स्कीम आमी कित्याक हाडटा तें आयकात तरी म्हणून. ना म्हणपा लागले, हाडपाचेंच ना, हे बील पास करपाचेंच ना, आमकां पास करपाचेंच नाका. कोणाच्या फोर्साचेर सांगताले. अरे विधानसभेत तेच्यांनी इतको विरोध केलो, थोड्यांनी तरी बील पिल्लें आनी बील उडोवपाक लागले. अरे निदान आयकून तरी घेयात मागीर उलयात म्हणून सांगलें. आनी तेच येवन परत विधानसभेन न्ही तो भायर आमचो स्तंभ आहा पळय न्ही ताज्या भोंवती बसले. त्या पत्रकारांक विचारात तेस्ता कितल्यो आमकां गाळी खावल्या त्यो. विचारात कोणा खातीर यो. अरे आमी लोकां खातीर जेंचें आमकां घर जें आसा पळय न्ही सामान्य मनशाचें आमचें घर, सामान्य गोंयकाराचें घर जेचें कोण तरी मोडपाचो ताचो भंय वो वयचो म्हणून म्हजें घर आनी निव्वळ कायदो करून हाडला. हे फावटी आमी पूर्णता कायदो केला. अरे सरकार जर एखादी बरी योजना हाडटा तुमकां जमलें नासत न्ही जाल्यार सरकार हाडटा तुमी डिस्कस करा आसले असेंब्लीन. आमी सांगलेलें 1 वर न्ही आमी 2 वरां उलयता म्हणून. तुमी प्रत्येक विचारता त्या प्रश्नाचें उत्तर हांव दिता. आनी हांवें कंटिन्युअसली सांगलेलें म्हाजी 2 वरां उलोवपाची तयारी आहा. रातचे 1 जाले सुद्दां आसत जाल्यार बील पास करपा खातीर आमी डिस्कशन करुया म्हणून. थंय थोडे खूब हुशार लोक आहात तेंचे, ते अति हुशार आसलेले लोक आहात. आनी मागीर म्हणटा आमी विरोध करूंक ना म्हणून. तेच हांवें विचारलें विरोध करताले जाल्यार ना आमी विरोध करूंक ना म्हणटा. अरे सगळ्या लोकांनी पळयला तुमी विरोध केला तो. आतां उग्गी आहात थोडे जाण फॉगूय घेवन वाटूंक लागलेले आहात. तांकां कळ्ळां तुमच्या शिवाय आतां पर्याय ना म्हणून. भौशीक वाहतुकी खातीर वापरपी वाहनांक आतां GPS ट्रॅकर आनी आपतकालीन बटन बसोवपाचें सक्तीचें केलां. वाहतूक खात्यान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. 30 नोव्हेंबरा पयलीं ह्यो दोनूय गजाली गाडयांनी आसपाक जाय. ह्यो दोनूय गजाली सापडल्यो ना जाल्यार कारवाय जातली. GPS ट्रॅकर आनी आपतकालीन बटन बसयला काय ना हाचेर वाहतूक खात्याचे अधिकारी अचकीत गाडयांची तपासणी करपाक शकता. तशेंच गाडयांच्या फिटनेसा वेळार हे दोनूय गजाली सापडल्यो ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातली. पब्लिकां खातीर जे सेवा दितात ज्यो गाडयो आसा तांचे खातीर एक आतां म्हत्वाची नोटीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांच्यांनी इश्यू केलेली आसा. GPS
ट्रॅकर आणि इमर्जन्सी बटन जो आसा तांच्यांनी 30 नोव्हेंबरा पयलीं बसून घेवपाची अशी नोटीस जी आसा ती जारी केल्या, ना जाल्यार तांच्यांनी जे फिटनेस आसा त्या वेळार किंवा सरप्रायज अशी म्हणजे चॅकअप जातले आनी तांकां फायन दितले अशी सुद्दां तांच्यांनी ह्या नोटिसीन सांगला. जाल्यार जे पब्लीक सर्वीस गाडयो आसा तांच्यांनी बेगिनांतले बेगीन म्हणजे 30 नोव्हेंबराच्या पयलीं तांच्यांनी GPS ट्रॅकर आणि इमर्जन्सी बटन जो आसा तो फिट करून घेवची अशी नोटीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांच्यांनी इश्यू केल्या. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणेकडा सयत हांव वर्षा आश्वेकर. पोरसकडे आणि आशिक कुशिकच्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन 7 जाणांक अटक केल्या. हातूंत 2 थळाव्यांचो जाल्यार 5 मजुरांचो आस्पाव आसा. 2 दिसां पयलींच नयबाग पेडण्या रेंव वेवसायाच्या वादांतल्यान फारपेट जाल्लो. हातूंत 2 जाण कामगार गंभीर जखमी जाल्ले. ह्या घडणुके उपरांत पुलीस एक्टिव्ह मोडात आयल्यात. दिवचल शहरात दिसान दीस बेशिस्त पार्किंग आणि येरादारीचो प्रश्न उपराशिल्लो आसा. हो प्रश्न कायमचो सुटावो जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांसयत लोकांनी केल्या. दिवचल शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर दिसान दीस येरादारीचो प्रश्न वाडत आसा. येरादारी पुलिसांचो येरादारीचें नियंत्रण हाडपा खातीर यत्न सुरूच आसा, मात वाहन चालक नेम पाळिनात अशें स्पश्ट दिसून येता. बाजारांत वचपी रस्त्याचेर तर सदांच येरादारीची कोयडी निर्माण जाता. कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपाक वाहनांक एंट्री आसा, मात ह्या रस्त्यान परत भायर येवपाक बंदी आसा. तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात. सायन बोर्डा कडेन आडनदर करतात. बँक ऑफ इंडिया सामकार तशेंच बाजार आनी ग्रावंडा कडेन तर बेशिस्त पार्किंगेचो प्रकार वाडिल्ले आसा. बाजारात ट्राफीक जाम जावपाचे प्रकार ते सदचेच जाल्यात अशें वेपारी आनी लोकांचें म्हणणें आसा. आज पळयत थंय अशें जाल्लें की ट्रॅफिकाचो सगळ्यांकूच त्रास जाल्लो आसा. आतां गाडयो ह्यो कितें आहा, लोकांनी हाडपाच्यो बाजारान अशें ना म्हणिना, हाडपाच्यो जरूर हाडपाच्यो, पूण त्यो वेवस्थीत पार्किंग करून दवरपाचें म्हजो एकूच लोकांक आग्रह आहा आनी विनंती आसा. कित्याक सांग, लोक अशे तरेन पार्किंग करून दवरतात की ताचो बाकीच्या जनतेक ताचो त्रास जाता. बाजारान आयल्या उपरांत एक वेवस्थीत खंय तरी म्युच्युअली आमचें सांगपाचें म्हणल्यार पार्किंगाचे खूब हांगा सगळे बोर्ड मारलेले आसा. 2 व्हिलरा खातीर आसा, 4 व्हिलरा खातीर आसा. थंय वेवस्थीत दवरीत जाल्यार कोणाक त्रास जावंक शकना. दुसरी गोष्ट, ट्रॅफिक पोलिसूय आसा. दिवचले ट्रॅफिक पोलीस भरपूर फोर्स आसा, पूण ताचो उपयोग आसा पळय ह्या कामा खातीर जावचो. ट्रॅफिकाची मेन जबाबदारी कितें आहा तर गाडयो वेवस्थीत लोकां खातीर वचपा खातीर करून दवरपाचें हो तांचो उद्देश आसा. ट्रॅफिकाचो मेन उद्देश की ट्रॅफिक हें आपले खंय तरी फायन मारप आनी हो न्ही तर ट्रॅफिक इतलें सुरळीत जावची हो मेन उद्देश आसा. आनी ताका लागून हांव ट्रॅफिक पुलिसाकूय हांव विनंती करता की ह्यो ज्यो तुमी गाडयो तुमी बेशिस्तपणान पळयतात ताचेर अंकुश हाडात, ताचेर तुमी कंट्रोल हाडात. तुमकां पावर आसा, तुमकां हें करपाक फायन मारपाक कितें करपाक, पूण फायन मारचे पयलीं तुमी लोकांक जे शिस्त ना ती मातशी शिस्त शिकयात. म्हणजे मेन म्हणजे हे ट्रॅफिक पोलीस हेंच्यांनी आरटीओ हेंच्यांनी सांगलेली ते लक्ष दिवपाक जाय की लोक बेजबाबदार लायता. आपल्या पासून दुसऱ्याक त्रास ते केन्ना विचारूच करिना. गाडी लायले चालले, फाटी फुडें सुद्दां दोन गाडी मेळना, पूण लायता आनी लायता चालले समजे जावन. लोकांचो विचारूच तांकां करिना हें समजे जावन. न्ही थंय पुलीस रावंक जाय अशें दिसता तुमकां? हय, रावंकूच जाय न्हू. जंक्शन जें आसा तें जंक्शन आहा, पण फुडें मातशें वचल्यार जंक्शन आहा. पुलिसो अत्यंत गरज आहा. हितून बऱ्या मनशांक हें भोगचें पडटा. जे अशे आजमेरी करपी लोक आसा हे आहा ते सगळींच ते आपले मनमानी कारभार करीत आसतात. न्ही आतां हे सायन बोर्ड्स आसा पळय ते कितें करचे अशें दिसता? ते सायन बोर्ड ते सारको लोकांक दिसता अशें रावंक जाय, काही कळत ना तुमचे. आनी दुसरी गोश्ट, हे जो लोक एडवर्टायज बोर्ड लायता हे लायता तितून ते सगळे आमचे सायन बोर्ड भितर लिखतात. ते फंक्शन जाल्या बरोबर लोकांक ते काडपाक जाय. हे हेंच्यांनी एक्शन मारली न्हू. मी म्हणजे शांतराम इस्कॉलार पळयता ते सिग्नल सुद्दां कळना दिसा जाता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. फाटले कांय दिसा सावन सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून हणजूण आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या शेतांचें बरेंच लुकसाण जालां. वेगान व्हांवपी वाऱ्याक लागून भात आडवें पडला. शेतकऱ्यांनी लुकसाण भरपायची मागणी केले उपरांत सरकारी यंत्रणा सज्ज जाली आनी कामाक लागली. बेरेस्तारा लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली आनी वेळार लुकसाण भरपाय दिवपाचें तांकां आश्वासन दिलें. आतां आमी शेत केल्ले बरे भाशेन सगळे बरें आसले. हो पावस येयलो
आनी सगळें आमकां लुकसाण जालें. कित्याक बरें भशेन हें करता पळय तें आमकां कितलें जाता तें हें करून अशें आतां काडलें मिशीन हाडलें नाल्यार आमचें काडटलें कित्याक मेवटा तें आपलो म्हणपाचो फायदो. आनी हें तर कोणाक मेळना आतां सरकारान कित्याक आमच्या सरकारान ती आमकां मदत करची. सगळे बरे भशेन सगळ्या म्हाजेच न्हू सगळ्याचे तशेंच जाला सगळ्याचे पडलेल्या तेणी येवन पळोवचें आनी सगळे बरे भशेन वेवस्थीत काम करून घेवचें इतलेंच म्हणून म्हाजें मागता म्हाका कित्याक आमकां मदत करची. आमी शेत करतात पळय एक हॉबी म्हणून फायद्याक न्हू. पयलींच शेतां नुकसाणान आसता सदीत आमी पळयता खर्च आमकां सुटना आनी तरी आसतना तितून करून आमी थंयच्या थंय आमचे बागयतात. पूण अंदू अशें जालां की पावसाच्या कॅलेमिटीक लागून की पावस चड पडलो आनी लुवपाक मातशी लेट जाली आनी आतां पळयशें जाल्यार तें शेत आडयें पडलें आनी तें कोट्याक तुमी पळयतले सगळें कोंब येयला. कोंब येवन ताका परतें भात येयला पूण तें शेत तें भात काडूनय कांय फायदो ना. तें जेवपाक बी कोडू लागतलें. आतां कितें आसा तितून देव जें आमकां कितें दिता तें आमी घेवपाचें. आतां गव्हर्मेंटा कडेन एकूच आसा की नुकसान भरपाई म्हणून कितें दिवची. गव्हर्मेंट कितें दितलो आनी कितें तें तेंचेर आसा. आमी सर्वे ऑलरेडी केल्लो आसा. जशें जशें एप्लिकेशन्स जाल्या तशें तशें आमी सर्वे केला. सो कामुर्ली रेवोडा पिर्णा ह्या सायडीचें जाल्लें आसा. त्याच बरोबर आमी वाडे सुकूर थंयसरलेंय केल्लें आसा. अंजुनाचे थोडे जे आसा ते थोडे ऑलरेडी कवर जाला. आयजूय थोडे आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी सांजचे आमी शिवोलीय करतली आनी उरलेले जे आसा ते फाल्यां सालिगांव सांगोडा त्या सायडीची आसा ते आमी करपाचें आसा. सो ऑनगोईंग प्रोसेस चालू आसा की जशे जशे एप्लिकेशन्स आयला थोड्यांक आमी एप्लिकेशन्स प्रोवायडूय केल्ले आसा. कित्याक आत्तां जे लॉस आसा तो रावंड अबावट 50-60% ऑलरेडी लोकांचें नुकसान जाल्लें आसा. थोड्यांची जी लो लायंग आसा थंय 100% लॉस आसा बिकॉज तांकां भात कातरपाकूय मेळोंक ना आनी जेंचे कोणाचे भात आसा पडलां तेंचे जर्मिनेट जाल्लें आसा जर्मिनेशन जाल्लें आसा आनी ताका कॉम आयिल्लें आसा. सो तो लॉस बऱ्यापैकी आसा आनी एज डिक्लेअर्ड बाय द CM आमचे CM सरान जशें केलां की 40,000 पर हेक्टर. सो ते आमी जितके बेगीन जाता त्या प्रमाणे आमी करतले. इन्स्पेक्शन करून आमी केसीस हेड ऑफिसाक धाडटले आनी वी ट्राय टू मेक द फार्मर्स गीव सम रिलीफ. नावेली सोरोबियोन रस्त्यार धुमशाणां घालपी एडबर्ग पेरेरा हल्लो प्रकरणा विशीं चर्चा करपा खातीर समाज वावरपी प्रतिमा कुतिनो सयत हेर समाज वावरपी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकांक मेळपाक गेल्ले. मात पुलीस अधीक्षक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी मडगांव पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली. हल्लो प्रकरणांत आशिल्ल्या सगळ्यांचेर गुन्हो दाखल करपाचो खुनाचो यत्न केला म्हणून गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी प्रतिमा कुतिनोन केला. फोन मेळ्ळो आमकां PI सूरज सामंत ऑफ मडगांव टाउन पुलीस स्टेशन. ताणें सांगलें की SP इज नॉट देर दॅट ओनली गॉड नोज इट इज देर ऑर नॉट. बट हांव ताजे कडेन उलयलें आनी तितूंत हांवें ताका इतलेंच सांगलें वी हॅड कम टू क्वेश्चन सर्टन थिंग्स. आमचे इतलेच मुद्दे आशिल्ले. आमकां इतलेच खबर जाय आशिल्ली की इज इट रायट वेन समबडी इज इंटॉक्सिकेटेड ताका पांयांक बेड्यो घालपाच्यो. जाल्यार म्हाका पयलेंच सांगलें प्रतिमा म्हजो हांव क्लियर करता त्या दिसा आपूण ड्युटीर नाशिल्लो. एज अ कन्सर्न PI ऑफ मारगांव टाउन पुलीस आय वॉज नॉट देर. आय थिंक ही वॉज बिझी. आय थिंक FC गोवा मॅच कितें आशिल्ल्यो कितें हांव नाको ही वॉज बिझी. सो म्हणटा तो चार्ज वॉज गिवन टू निलेश शिरवयकर because he is the concerned PI. I told him fine. Then तुका मेळ्ळो काय म्हणलें रिपोर्ट बेड्यो घातिल्लो आपूण पळोवना म्हणटा तो पण वी नो म्हणलें बेड्यो घातिल्लो आनी फाल्यां CCTV फुटेजाचेर म्हणलें मेळ्ळ्यार मागीर इट इज अ क्रायम. इट सिम्स ताणें बेड्यो बांदून नाशिल्ल्यो. हांवें तशें म्हणलां तशें फक्त ताका कित्याक बकरा केला ओन्ली वाय ही सस्पेंडेड. दुसरे कोण डॉग जावन आशिल्लो तितूंतल्यान खंय ताणें एकल्यान ताका बेड्यो घातल्यो आनी मागीर हांवें सराक इतलें सांगलें सर तो म्हाका विचारता 3 जाण म्हणलें गेल्ले आंटीक मेळपाक ब्रायब घेवन तुमची मिस्टेक ना तो सेल्फ पडला जाल्यार ते कितें तो म्हणटा आपूण नाशिल्लो न्ही आपूण गेल्लो. आनी तूं ना सूरज सामंत इज नॉट देर इन दीस. बट देर वर सम 3 police ओनली लुसिया पेरेरा द आंट हू टोल्ड अस विल बी एबल टू टेल म्हणजे 3 लाखाची ब्रायब दिली. आतां हांवें ताका सांगलां तो म्हाका सांगता CCTV फुटेज म्हाका पळोवपाक जाय म्हणलें. वी डिमांड आमी आयल्या पळय आमकां CCTV फुटेज दाखया. ही इज टेलिंग मी नो आय कॅनॉट शो द CCTV फुटेज बिकॉज FIR इज ऑलरेडी डन. FIR इज डन एंड इट इज सबज्युडिस. जशें हांवें सांगलां अटेम्प्ट टू मर्डर जावपाकूच जाय बिकॉज एंड ऑफ द डे how is suffering you all see brain damage attempt to murder एक section लापा जाय. There are 2 demands. One is arrest him first immediately. Second, we have to apply the attempt to murder case on him. I don't think heja वयर
कितें आहा इन्व्हेस्टिगेशन चर्चा करपाचें आनी उरोंक ना. आमी तेका सपोर्ट करिना, आमी तेका ज्या पद्दतीन मारला तेचो आमी निषेध करता. पण पयलीं खंय तरी इन्सिडंट जाला तेका लागून पुलिसांक जेन्ना ट्रेनिंग दितात न्हू तेन्ना पुलिसांक सगळे शिकयतात की लोकांक कशें हँडल करपाचें ते. असो मारपाची रीत न्हू. मारा रे तेका, आयक रे, पूण असो न्हू रे. म्हाका सांग, तुमीच तेजी परिस्थिती जाणा मरे. तो हॉस्पिटलान खंयच्या परिस्थितीन आसा तो. खंय तरी दोनूय सायड पळोवपाक जाय. दोनूय सायड आमी दोनूय सायड आमी तेच उलोवपाक गेले. मोरजे चोपडे आगरवाडा मुखेल रस्त्याचेर वीज खांब्याचेर व्हड प्रमाणात जायरातींचे होर्डिंग लायिल्ल्यान वाठाराची सोबीतकाय आनी सुरक्षेचेर प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्लो आसा. हे होर्डिंग लावपा खातीर संबंधिता कडल्यान परवानगी घेतला काय ना वा बेकायदेशीरपणान हे होर्डिंग्स लायलात ह्या विशींची सखोल तपासणी करपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायत आनी संबंधीत खात्या कडेन केल्या. आयज पळोवंक गेल्यार मोरजी गांवांत पळयता आमी सगळे कडेन लायटीच्या खांब्यांचेर मोठे मोठे होर्डिंग्स बोर्ड्स वगैरे काय काय आहा ते लागलेले आसा आनी लोकांक हे त्रास विदाउट परमिशन हे बोर्ड जे आसा ते लायले गेले आनी परमिशन हांकां पंचायत दिता काय ना हे आमकां काय खबर ना. पूण अशे बोर्ड जे आसा ते जे लोकांक त्रास जाता, त्रासदायक आसा, अशे लोकांक गव्हर्मेंटा कडेन मागता, सरकारा कडेन, की अशा प्रकारचे किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन हे बोर्ड जे आसा ते काडून लायटीच्या खांबा वयले बाकी तेंचे पर्सनल प्रॉपर्टीन तुमी लाया. पूण जे लायटीच्या खांब्याचेर आसा आनी हेचेर आसा जे लोकांक डिस्टर्बन्स जाता ते तुमी काडून उडोवचे. आयज आमी चोपडे हांगासर रस्त्याच्या वाठारांत आसात आनी हांगासर जर आपण नजर मारली तर आमकां दिसून येता की हांगासर जे लायटीचे खांबे आसात त्या खांब्याचेर व्हडा प्रमाणान वेगवेगळ्या हॉटेलाचे, रिसॉर्टाचे बोर्ड लायिल्ले दिसून येता. केन्ना खंयसर तरी जंगी पार्टी आसूं येत, संगीत रजनीची पार्टी आसूं येत, त्या विशयी फलक हांगासर वीज खांबाचेर लायिल्ले दिसून येतात. काना कोपऱ्यात ठिकठिकाणी जे व्हडा प्रमाणात फलक लायतात ताचे सरकारान खरोखरच वीज खात्यान परमिशनां दिल्ली आसता काय कोण हाची चवकशी करची. त्याच प्रमाणे जे थळावी सरपंच असतात, पंचायत असतात, त्यांनी पुढाकार घेऊन जे कोण बेकायदेशीर हांगासर जे फलक लायतात त्यांचेर कारवाई करची अशी या माध्यमांतल्यान मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. खासगी इव्हेंटाक लागून नुस्तेकारांक त्रास जावपाक दिवचे नात ह्यान फुडें जतनाय घेतले म्हणून नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान उतर दिले. कारंजळे दर्यावेळ पेंवपाच्या सर्ती वेळार जाल्ल्या कोफू सांवाच्या फाटभुंयेर मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयतालो. सर, ते दिसा करंजले इश्यू जालो, म्हणजे जे नुस्तेमारी आहा तांकां कळनासतना इव्हेंट जालो. अनसर्टन म्हाका खबर तांकां घेवंक जाय की नाका म्हणून तेंच्यांनी घेवन घेतला मेन्शन करता. पूण एज फार एज आमी हिस्ट्री सांगता ते पळय रापणकारां 50 वर्सां तेंच्या आजे पणजे पासून आहा आनी प्रॅक्टिकली आहा. सर्टन स्पॉट आहा पळय ते आहा. पूण प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी एनओसी घेवंक जाय आसली, तेंच्यांनी घेवंक ना. ती तेंची चूक. आनी एज फार एज आमचे डिपार्टमेंट इज कन्सर्न तेंच्यांनी घेवंक ना. सो हांवें आमच्या डिपार्टमेंट डायरेक्टरान परमिशन हें घेतला म्हाका रिपोर्ट दिता पूण सर फिशरीज डिपार्टमेंटाक सुद्दां कळयत करिनासतना दादागिरी सारकी. फिशरीज डिपार्टमेंटाक तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तेजी घेवकूच जाय. आनी आमचो ते एक्टिविटी चलता आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ फिशरमॅन आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमच्या डिपार्टमेंटाची आनी म्हाजी ती जबाबदारी तेंच्या फिशरीचा सगळ्या घेवपाक ती सोसायटीक आसता, कितले मेंबर तेंचे आसता आनी घेवन तेंका सिस्टमीक जाता. सो आनी ते डायरेक्टली परत सर अशी जावंक जायना बीन म्हणून आता सरकाराच्या नदरेन येयला. फर्स्ट टायम असलें जाना म्हणून. बेरेस्तारा रातीकडे एफडीएच्या पंगडान दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या आस्थापनांचेर धाड घालून कांय काजू बियांची दुकानां, रेस्टॉरंटां आनी बिर्याणी दुकानांची पळोवणी केली. ह्या तपासणे वेळार 3 बिर्याणी दुकानांक सुधारणा नोटीस जारी केल्या, जाल्यार एका रेस्टॉरंटाक बंद उडोवपाचो आदेश दिला. आस्थापनांनी खंयच्याय गजालींक पाळो दिवंक ना जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी एफडीएच्या अधिकाऱ्यान दिल्या. गोंयांत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले एफडीएचो पंगड दर्यादेगेवेल्या वाठारांत धाड घालीत आसा. बिरेस्तारा राती कडेन एफडीएच्या पंगडान दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या आस्थापनांचेर धाड घालून कांय काजूंची दुकानां, रेस्टॉरंटां आनी बिर्याणी दुकानांची पळोवणी केली.
ह्या तपासणे वेळार 3 बिर्याणी दुकानांक सुधारणा नोटीस जारी केल्या जाल्यार एका रेस्टॉरंटाक बंद उडोवपाचो आदेश दिला. ते भायर 10 काजू दुकानांक गिरायकां खातीर एक म्हायतीपूर्ण पोस्टर दिले जातूंत काजू बियां विशीं म्हायती आसा. फाटले 3 म्हयन्यां जायत्यो जागृताय मोहीम चल्ल्यात आनी आतां खंयची आस्थापना अस्वच्छ परिस्थितीत सांपडल्यार जापसालदार व्यक्तीचेर खर कारवाय जातली अशी एफडीएच्या अधिकाऱ्यान शिटकावणी दिल्या. This was closed a week ago, but again we had got an input that they have reopened. So we have given them a second notice with a strict warning that if they continue operating, then we will be filing a case against them. तुम्ही त्यांचे शॉप बंद केले तरी पण बंद केला पण ताणी परत ते चालू केल्ले गिविंग अ थिंग दॅट they misunderstood certain things, but we have explained to them properly and we have given them a strict warning that if they continue flouting these norms, then we will be taking the strictest of punishment against them. रोड सायड्स जे स्टॉल्स तुम्ही हे केले पळय रिपीटेड तांकां कितें तेजेर सेकंड एक्शन जातली द बिर्याणी स्टॉल परते तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ली आसा. ह्या फुडें जे कितें अशें रोड सायड मेळटले तांकां आमी स्ट्रिक्टली तांचो एक कंपोजीट डेटा कडून पंचायतीक दितले आनी आमी पंचायती कडेन अपील करतले की तांचे जे कितें ट्रेड लायसन्स आसा ते तांणी रिवोक करचे आनी सिमिलरली आमचे एफडीए परमिशन जर तांचे कडेन आसा जाल्यार ती आमी रिवोक करतले. सो एट दीस स्टेज वी वील बी रिवोकिंग परमिशन. सो दिस इज वॉट इज द मेसेज दॅट वी वील पास बिकॉज इन द पास्ट 4 to 5 months enough of awareness has been done to the people, but now we will be taking the next step of action, that is suspension, revocation of license. So second action will be taken with the coordination with the panchayat? Panchayat again is working in coordination with us. So once we have stopped FDA license, we also write to the local body to revoke their permissions, because when the panchayat gives a license, they put a condition in their license that they have to abide to the norms of the FDA, they have to abide to the norms of the health department. So if they are violating our norms, it is our duty to inform the local body, and violating the FDA norm is also violating the conditions of the trade license. So based on that, they can take action. So that is how we will be writing to the local body. Our FDA team has today conducted an evening inspection along the coastal belt. These are part of our inspection that we've been carrying out in the past few months, and once again we have scaled up our activities and we have checked several outlets selling biryani on the roadside. From our post checks, it has been noted that some of them have taken corrective steps, but yet few of them have gone a bit complacent, and through your channel we want to pass a message that in this coming approaching season, no one should get complacent. We will be scaling up our checks again to ensure that all the outlets in our coastal area as well as in the city, all the restaurants, the casual shops especially, and other street food vendors will be thoroughly checked in the next coming 1 or 2 months. Also giving an update on the cashew nuts, the poster that we have unveiled in coordination with the Goa Forest Development Corporation. We have once again commenced fixing these posters also on the cashew shop, which is an informative brochure on what are the things that the public has to look at while purchasing cashew nuts. So these checks will continue in the next 1 or 2 months, and we want to appeal once again to the food business operators to take necessary corrective actions, and if they have any difficulties, doubt, they can get in touch with the FDA and correct themselves, give a proper hygienic food to the public. Also anyone engaged in any artificial ripening will also be taken down very strictly. In the past 2-3 months we have done a lot of awareness, and now when we are going to check, we will be strict and we will be booking cases right away. So this is the message that we want to pass to you all. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.